रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप। आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक तासो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें। तो एक वीर मनीस, पूण तो खोडाचे पिडे वरवीं कश्टातालो। आरामगारांनी एक फावटी इस्रायेलाचेर धाड घालून थंयचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडली। ती नामानाचे बायलेची साकर्ण जाली। तिने आपल्या धनीनीक म्हळें, म्हजो धनी सामार्याच्या प्रवाद्याक मेळोवंक गेल्लो जाल्यार तो ताचे खोड बरें करतो आसलो। नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें, इस्रायेलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा। आरामाच्या रायान जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायेलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां। नामान भायर सरलो। ताणें आपणास हवे 10 रुपयांची तालेंतां, 6000 शेकेलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली। ताणें इस्रायेलाच्या रायाक आपणे हाडलेले पत्र दिलें। तांतूं अशें बरयलेलें आसलें, ह्या पत्रास हवे हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या खोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटां। इस्रायेलाच्या रायान हे पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे? खोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा। तो कशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया। इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येव आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें। नामान आपल्या घोड्या आनी रथां सवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो। एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दानांत 7 फावटी न्हा आनी तूं नितळ जातलोय। पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो, म्हणून तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचे नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें खोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें। दामस्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारफार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हय गाय? तांतूं न्हावन हांवें नितळ जावं येते न्हय? अशें रागान भरोवन तो भायर सरलो। पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टांचे कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासता रावतोय? तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां, देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय। हें आयकून तो जॉर्दानांत देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयत बुडलो। ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो। तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हणलें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा। दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर। देवाचे उतार हे। लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। ताणें मुंदारून म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना। आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायेलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो। तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना। बगार
धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायेलांत साबार कोडकार आसोंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगॉगांत आसलेले सोमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर ओडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरार थावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचे उतार हे.